वन मावळिंगे रस्ते कुशीक बेकायदेशीर घरां आसा तांचो सर्वे करून रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान मामलेदाराक निर्देश दिले. सर्वे करून गेले कडेन थळाव्यांनी मामलेदार अधिकाऱ्यांक आडयले. आनी ह्या ग्रामस्थांक न्याय मेळचो म्हणून सरकार ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक फुडें आसतलें. जो आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा की जी घरां अनऑथरायज आसा ती तेजेर खंयचे तरी एक्शन जावची असो म्हणून आदेश मामलेदारांक तेंच्यांनी दिला. आनी मामलेदाराच्या म्हणजे हायकोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर मामलेदार करपाक आयज येयल्लो. खंयची घरां अनऑथरायज आसा हेजी कोण तरी कंप्लेंट करणारो कोण तरी आसतलो. पण वन हो भाग सगळो गव्हर्मेंट जमनीचो आसा. म्हणजे हांगासर कंप्लेनंट जो कोण आसा तो कोण आसा हें आमकांय बी जाणून घेवपाक जाय. हांवूय प्रत्यक्ष विचारता की कंप्लेनंट कोण आहा न्हू तो आमकां पयलीं कळपाक जाय. वन माळुंगे कुडचिरे पंचायत आमची त्या वन गांवांनी आज काही कोणी तरी एक कंप्लेंट केल्ली अशी की इनेगली घरां आसा आनी ते आज मामलेदार आनी तलाटी हे सर्वे करपाक येयल्ले. ते कंप्लेंटर हांगा पावोंक ना. आमी कलेक्टरा मामलेदार आनी तलाट्याक आमी सांगलें की कंप्लेंटराक हांगा हाड, आमकां पूण तो पळोवंक जाय. म्हणल्यार ते म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आमकां, हायकोर्टाची ऑर्डर आमी आपले आमकां सर्वे करून दिवचे ना. तशें आमी तांकां सर्वे करून दिवंक ना. सो त्याच्या उपरांत गव्हर्मेंटान आतां परतून एका रुलूय एक काडलो की जी 14 पयलींची जी घरां आहा ती खंय तरी रेगुलरायज करतली म्हणून. आनी आतां ती 15 मिटरा भायर जी आतां घरां आहा पळय ती थोडी भितरली एक टायम पयलींची आसतली आनी थोडी जी आतां 2014 उपरांतूय बांदल्या ती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.